नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार अस्नोटी बाजार श्रीकृष्ण देवाली महापूजा 13 नोव्हेंबराक भक्ताक आदराचे आपोवणे. कारवार तालुक्यात गावागावात काही वाड्यार दसरा उत्सव ते दीपावली या काळात श्रीकृष्ण देवाली मूर्ती पुजोवन पूज करची परंपरा आसा. अशेंच कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी हिंगा श्रीकृष्ण मंडळ अस्नोटी बाजार हेमी गेल्या 22 वर्षांच्यान श्रीकृष्ण देवाली मूर्ती पुजोवन मोठ्या उमेदीन श्रीकृष्ण देवालो उत्सव साजरो करते येयला. गेल्या 22 वर्षांच्यान अस्नोटीच्या श्रीकृष्ण भक्त बालगोपाळान 22 वर्षाची सुदीर्घ अशी सेवा करून मोठ्या उमेदीन या वर्साक 23व्या वर्षाची श्रीकृष्ण देवाली मूर्ती स्थापन केला. या कमिटीचे साधारण 90 पूजकरचे यजमान आसात. गेल्या वर्साच्यान कोविड महामारीच्या संक्रमणाक लागून सरकारान घायिल्ल्या निर्बंधनाचे पालन करून या वर्साक सुद्धा फक्त नित्यपूजा, महापूजा, तीर्थप्रसाद हीच श्रीची सेवा करतले असे कळयला. पहिली महापूजे दिवसाक अन्न संतर्पण करून भक्ताक महाप्रसाद वितरण करताले. पण सामाजिक अंतर पाळची आणि इतर सुविधांसाठी या वर्साक हो कार्यक्रम रद्द केला असे श्रीकृष्ण मंडळ अस्नोटी बाजार या कमिटीचे अध्यक्ष श्री सूरज नागेकर हेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. नमस्कार. जय श्रीकृष्ण. श्रीकृष्ण मंदिर अस्नोटी बाजार हिंगा ह्या वर्सा आमी 23व्या वर्साचो श्रीकृष्णोत्सव आचरण करते आसात. दर वर्षा प्रमाणे दिवाळेक आमी ही श्रीकृष्ण मूर्ती हाडटात आनी हे वर्स आमगेले 23वें वर्स ह्या श्रीकृष्ण मंडळ अस्नोटी बाजार हेमी जे आयोजन करता लागून 23 वर्स जाली. तर गेले 2 वर्स गेल्ले वर्स आनी हे वर्स कोविड महामारी निमित्त आमी जो उत्सव दर वर्सा आमी करताले अन्न संतर्पण, सत्यनारायण पूजा, नाटक आणि भुरग्यांलो जो कार्यक्रम करताले ते आमी करू शकलो ना. कारण जे आमी सामाजिक अंतर पाळू जाय त्याचे आमी नियम ध्यानात दवरून घेऊन हे उत्सव आमी करू शकलो ना. तर ह्या वर्स बी जो कोविड जो आसा तो संपूर्ण रितीन निर्मूलन जाल्ली ना हे ध्यानात दवरून घेवन आमी कचरा जातले नंतर बरो व्हड उत्सव जो कारवारात जाता म्हणल्यार हो आमी श्रीकृष्ण मूर्ती उत्सव. तर अजून तेजी काय प्रॉपर इंडिकेशन ना की हो कोविड एक 100% निर्मूलन जाल्लें आसा म्हणून त्या लागून रिस्क न घेता ह्या वर्स बी आमी हो उत्सव सादेपणात करचो आणि येवच्या वर्साक उत्सव जो आसा तो थाटामाटात करचो अशें आमगेले कमिटीन निर्णय घेतिल्लो आसा. आनी आमी अपेक्षा करतात की आमगे जो निर्णय आसा तो देवाक बी मान्य उरतलो आनी आमगेले जे पुजारी आसात हिंगा समस्त 90 पुजारी आसा ह्या मंदिराचे आनी गांवचे समस्त भाविकांक बी हो आमगे निर्णय मान्य उरतलो अशें आमी समजतात. तर आज पर्यंत जे आमकां हिंगा सहकार सहयोग जो भाविकांन दिला आनी तेजे भायर हांव अध्यक्ष सूरज नागेकर मागीर जे 13 सहपाठी जे आसात सहयोगी आसात मेंबर तेमी म्हाका जो सहकार दिला तेजे बद्दल बी हांव तेंगेलो आभारी आसा. येवचे वर्स 24वें वर्स आनी 25व्या वर्साक श्रीकृष्णोत्सव सिल्वर जुबलीक थाटामाटात आयोजन करचें अशें आमगेले विचार आसा. तर देवालो आमच्या सगळ्यांचे कृपा आशिर्वाद उरूं आनी देव सगळ्याक आमकां भाविकांक आरोग्य, आयुश्य, विद्या, बुद्धी अतूत यश दिवं ही देवाक आमगेली नम्र विनंती. तर ह्यात काही चूक जाल्लो बी भाविकांक समजून घेवची, देवान समजून घेवची आनी आमकां सगळ्याक सुख शांती समृद्धी दिवची. जय श्रीकृष्ण. 24 वर्षाच्या या श्रीकृष्ण देवाल्या सुदीर्घ सेवेत आजपर्यंत कसलीही कागाळी नसताना शांतियुतपणान ही कृष्ण मंडळाची सेवा करताना या कमिटीली एक आनंदाची गोष्ट म्हणल्यार या कृष्ण मंडळाले पूजेचे यजमान म्हणा किंवा कमिटी म्हणा आजपर्यंत या देवळा कडेन राजकारण कोणीच हाडले ना. सगळी जाण मेळन एकमेकाक सहकार्य करून आमगेलो देव या नात्यान पळोवनूच ही अखंड सेवा आजपर्यंत आनंदान आणि उत्साहान चलत येयला. पुढल्या वर्सापर्यंत कोविड महामारीचे संकट पयस वचू तेजी फुडल्या वर्साक 25 वर्षाचो रौप्य महोत्सव धूमधडाक्यात करतले अशें श्रीकृष्ण मंडळ अस्नोटी बाजार कमिटी हेमी कळयला. या वर्साची या श्रीकृष्ण देवाली महापूजा 13 नोव्हेंबराक आसून 14 नोव्हेंबराक सकाळी श्रीच्या मूर्तीचे विसर्जन मिरवणूक करतले. तरी भक्तान या कार्यक्रमात कोविड नियमाचे पालन करून श्रीच्या उत्सवाक भक्तान हजर रावचे अशें कमिटी मार्फत कळयला.
उत्तर कन्नड जिल्ह्यात विधान परिषद निवडणुकीची तयारी. जिल्हाधिकारी श्री मुल्लई मुगिलन, कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या स्थानिक संस्थेच्या विधान परिषदेच्या सदस्याली निवड करूक डिसेंबर 10 निवडणूक जावची असून तेजी संपूर्ण तयारी केला अशें जिल्हाधिकारी श्री मुल्लई मुगिलन हेमी कळयला. प्रसार माध्यमाकडे उलयतना तेमी सांगले की केंद्र निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनान निवडणुकेक अगत्यशी बंदोबस्त केला. जिल्ह्यात सगळे मेळून 227 ग्रामपंचायत आणि 11 स्थानिक संस्थेची निवडणूक जावची असून 2762 ग्रामपंचायत सदस्य आणि 228 शहर स्थानिक संस्थेचे सदस्य मेळून 2890 मतदार आसात. 238 मतदान केंद्रात हे मतदान जातले. नोव्हेंबर 16 अधिसूचना जारी जावन नामपत्र भरूक 23 नोव्हेंबर अखेरचो दीस. 24 नोव्हेंबराक नामपत्र फाटी घेवचो दीस. डिसेंबर 10 सकाळी 8 ते सांजे 4 पर्यंत मतदान जातले. 14 नोव्हेंबराक मतमोजणी जातली आणि 16 डिसेंबराक निवडणूक आचारसंहिता मुक्त जातली. 16 डिसेंबर पर्यंत आचारसंहिता लागू उरतली. ही संहिता उल्लंघन केल्या विरुद्ध कडक कारवाई करतले अशें जिल्हाधिकारीन कळयला. या वेळार श्री एच के कृष्णमूर्ती, SP डॉक्टर सुमन पेडणेकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर शरद नायक हजर आशिल्ले. अंकोलाची वृक्षमाता पद्मश्री प्रशस्ती विजेती तुळशी गौडा हेमगेले राज्यात जोरदार स्वागत. अंकोला. उत्तर कन्नड जिल्ह्याची हालक्की समाजाची परिसरप्रेमी वृक्षमाता तुळशी गौडा हेमका केंद्र सरकाराली पद्मश्री प्रशस्ती प्रदान केला. 8 नोव्हेंबराक पद्मश्री प्रशस्ती घेऊन बेंगळुरात पाविल तेन्ना तुळशी गौडा हेमका जोरदार स्वागत केले. तशेंच बऱ्याच जाग्यार कार्यक्रमाक तेमकां आमंत्रित केला अशें कळयलां. येल्लापुरात लॉरी आणि कंटेनर वाहनाक समोरासमोर अपघात. येल्लापूर. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या येल्लापूर शिर्ले फॉल्सा लागीं लॉरी आणि कंटेनराचो समोरासमोर अपघात जालो. दोन्ही वाहनाची मोडतोड जावन दोन्ही चालक गंभीर जखमी जालात. जाल्यार सुदैवान जिवीतहानी काय जाली ना. दोन्ही वाहनां अतिवेगान आशिल्ल्यान ही दुर्घटना घडली. घटनास्थळार काही वेळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण जाले. या अपघातात लॉरीचो फुडलो भाग मोडतोड जावन कंटेनर रस्त्यावरच्या झाडाक वचून आदळले अशें कळयलां. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.